Praise God. Yes, sister. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगला जेजू, मोगला बापा, पवित्र आत्म्या, हरकान तुका, महिमा तुका, दिनवास तुका. या वेळा पासत सगळ्यांक आमकां हांगा हाजीर केलेल्या पासत हो वेळ आमी तुका भेटूंक हांगा एकठांय जाल्या जेजू. आनी तुजें उतर आमकां सांगता दोगां तेगां एकठांय जाता तेन्ना तुजें आसणे आमचे मदें आसा. पवित्र आत्मो आमचे भितरल्यान आसा तो आमचे मदें हाजीर जाता. आनी तुजें आसण्या वरवीं आमी बोळान तुजें उतर उलयता. जेजू, तूं वाट, तूं सोत आनी तूं जिवीत. तूं ओरोम आनी शेवट. तूं आमचो धीर, आदार आनी बरवंसो. जेजू, तुजे बगर आमच्यान कितेंच करूंक जायना. हरकां तुका, महिमा तुका, दिनवास तुका. आमकां हो उजवाड दाखयलेल्या पासत तुज्या उतरा वरवीं आमचो काळोख पयस केलेल्या पासत. जेन्ना आमी काळोखान आसता तुजें उतर नियाळून आमी लागीं येता. आमचे दोळे वयर उबारून तुका पळयता. जेजू, ह्या वेळार हे सेशन हो वेळ आमी तुजे आदीन करता. आमची भोयण सेनोरा हें उतर तुजें उतर आमकां शिकयतली तिका तुजे आदीन करता. जेजू, पवित्र आत्म्या, जें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें तिचें न्हय पूण तुजेंच जावं दी. कितें ती उलयता तें तुजे सुचोवणे प्रमाणे तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरून दी. तिका सगळी तुजे आदीन करता. जेजू, ह्या वेळार आमी आयकतल्यांक कसलीच आडकोड नासतना आमी तुजें तें उतर आयकून आमच्या जिवितांत तें अणभवूंक आमी तुजो आदार मागता. महिमा जेजू, हे सोन एकल्या पासत कसलीच आडकोड नासतना तें उतर आयकतल्या पासत आनी तें उतर घेवन दुसऱ्यांक दितल्या पासत ह्या उतरान दिसान दीस आमकां घोट जावन शें दिसता. जेजू, आमकां गोठाय तुजें उतर आमची गोठाय आमचो धीर आनी ह्या उतराचेर आमचें जिवीत आमी आटापूंक सोदता. पूण आमच्यान हें करूंक जायना. आमचे उद्देशीन आमकां तुजो आदार जाय. आमकां तुजो सांगात जाय. आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ जाय. आनी हें सगळें आमकां तुज्या उतरा वरवीं मेळटा. हरकां जेजू, महिमा तुका. हे म्हजे सुपुल्ले मागणे जेजू, तुज्या नांवान म्हज्या बापाक आमच्या सोगींच्या बापाक हांव करतां. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Amen. Praise Jesus. Okay, over to you, Fatima. Praise God. कोणा टेस्टमनी हा दिवपा जेजू आर्गा? सिस्टर मारिया, म्हजे एक रिक्वेस्ट हा. Yes, praise God. सगळ्यांशीन एक म्हजो भाव हा पळय म्हजेशीनूच आहा, आमचेशीन रावता, ब्रदर इनासियो. तर तो हिंगा रावता. हिंगा तो आतां डिसेंबर 22 फॅक्ट सांगता. तो सीक जालो, ताका एक स्ट्रोक येयलो. तो कामाक वयतालो एअरपोर्टार आनी ताका स्ट्रोक येयलो दोळ्यांक आनी तेजो देरेपेन दोळो बंद जालो.
आणि हिंगा UK हांव ते काय म्हणना देवाचे हितून पूण आयज पासून देव तेका राखता पूण तो खूप हे आहा कामाक वचना दोगां भुरगीं आहा तेजी 20 वर्सांचे 15 वर्सांचे आणि तेचो बंद जाला आणि तेजी तकली फोडटा काय कामाकूय काय एकूच आतां ओपन आहा तेजो आनी तो घराच आहा अजून दोतोरांनी तेका हॉस्पिटलान येलो कितें तेचे टेस्ट करूंक धाडलें सांगलां बरें हा पूण आतां खंयच्याय टायमार दोतोर फोन करूंक शकता ओन्ली फोनाचेर उलयतात काय मेडिसीन ना पूण आहा प्रेयरान तो आहा बरो देवाचे कृपेन पण हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तेका प्रे करूंक आयज दोतोर फोन करतलो एक ते दोतोराचेर हे करून बरें उतर ताका आनी बरें कितें मेडिसीन ताका दिवंक आनी ताचो दवो तो ओपन जावन तो कामाक वचो हे म्हजें रिक्वेस्ट ब्रदर विन्संटाकूय प्लीज प्रे फॉर हिम हॅलो सिस्टर कितें जालां ताका कितें जालां ताका उलयता तूं उलय न्हू तूं उलय न्हू Hello. Brother Vincent, Brother Vincent, this is Brother Inacio. बरें Hello. कितें जालां ताका कितें जालां उलय माझो एक दोळो बंद झाला सडनली स्ट्रोक ओके स्ट्रोक आयलो आणि सडनली 22nd ऑफ डिसेंबर बंद झाला आता तो ते दोतोर बी काय सगळे नॉर्मल आहा म्हणटाय ते म्हणल्यार बरें बरें भाव म्हज्या मेडिकेशन घेत हांव नको आतां ह्या वेळार आमी मातशी मागणी कोत्ता बिकॉज ह्या वेळार आमी फकत गोवायकी दिता पूण आमच्यान तुजे पासून मागणी करूंक जाता आफ्टर द क्लास आय थिंक इट इज बेटर कित्याक Okay. हाका वेळ लागतलो तुका सजमणी जाय उतराची Yeah. तूं देवाचें उतर आयकत हाय ओय आयकोता ब्रदर कार्लसन ते काय धाडला ब्रदर जॉन्सनाचे डॉक्टर प्रियाचे आयक ना म्हणून ना सांगला ना 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 काल सन धाडला पूण हाचे पयलीं तो आयकतालो ओय ओय आयकोता आतां कितले दिसतान आयकता देवाचें उतर हांव सदांच आहा हितून देवाचें उतर आयकता बरें जेजू तुका बरो कोत्तलो ओय कोत्तलो देखून म्हाका दिसता आमी मातसो थोड्या वक्तान उलोवया तुजे कडेन मागणी करुया शुअर तुजे पासून हांव मागणी कोत्ता Praise God. ओके थँक यू ब्रदर प्रेज गॉड शुअर Praise God. आयज दीस काबार जावचे पयलीं हांव तुजे पासून मागणी कोत्ता ओके 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 Praise God. Okay. कोणा टेस्टिमनी दिवपा हा प्रे जीसस म्हजी धाकटीशी आसा ओलिविया हय सांग प्रेज गॉड प्रेज गॉड तूं हें दवरलें आनी धाकली टेस्टिमनी हालेलुया प्रेज जीसस अशें न्हू सारकें ना प्रेज गॉड ते हांव तेर पासून दिता म्हगे टेस्टिमनी काल हांव भितर आहलें आनी ब्रदर विनागे हे कोराचे अशी मिटींग कावा जाल्ली आनी हांव भितर आहलें मुगे ओनर येयल न्हू आनी ती थिंग बायलां अशें करून थोडोसो पेपर लाशले तेन आनी म्हाका न्हू अशें करून पेपर लास्ट नाक म्हूण बट म्हाका होली स्पिरिटान न्हू हें केलें अशें करून तूं काय उलय नाका तूं कूल राव म्हूण आनी हांव तो एफिशियन 3:20 तो म्हणूंक लागलें how much more then we can ever ask or even think of more अशें करून म्हणून आनी मागीर टांगसान गेलां हांव प्रे करूं आनी म्हाका इतले शांती येयली की हांव देखून आनी कांय उलोवंकू ना प्रे दिसलें म्हाका आनी ऑदर मायजू हांव टांगसान गेलें प्रेज गॉड ना जाल्यार म्हाका ते गायनाक म्हण थिंगा उजो बट होली स्पिरिटान म्हाका अशें करून रिमांड अशें केलें की तुजे भितर आहा तो आपूण होली स्पिरीट आनी कम डावन म्हण अशें थँक यू जीसस प्रेज गॉड जेजू आर्गा प्रेज गॉड प्रेज प्रेज गॉड गॉड जीसू आर्गा प्रे बाबा काढ जीसू आर्गा तुका जेजू प्रेज Argan. गॉड हय प्रेज गॉड आनी कोण हा टेस्टिमनी दिवपा जेजू मोहिमा दिवपा असली सांग सिस्टर मुगे ते Praise प्रॉपर्टी God. हांव किचन घातले न्हू
म्युटेशन करू. सो हांव गेलें थिंगा. हांवें म्हळें तुवें म्युटेशना फी बोलो आहा, मागे म्युटेशन जाला. तो म्हणपा लागलो तुगे अजून फी केल्ले ना, 5,000 दी हांव पोळात कोता. हांवें कित्याक बिश्टे पयशे, बिश्टे तुमकां पयशे कित्याक खावोवपाचे, हांवें ऑलरेडी पे केलो आहा न्हू. सो हांवें म्हळें हांव दिवपा ना पयशे आनी हांव घरा येयलें. म्हाका म्हणपा लागलो जॉयंट सेक्रेटरी आपणा न्हू हीं ते मामलादार आहाय ते आंटून आहा ते हीं. हांवें म्हळें बिश्टे कित्याक पयशे दिवपाचे, हांवें ऑलरेडी पे केलो आहा न्हू. हांव येयलें घरा. हांवें म्हळें स्पिरीट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन द ऑथॉरिटीज ऑफ द म्युटेशन एंड एवरीथिंग विल बी ऑल रायट. सो आय वेंट द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. हांवें म्युटेशन जालें हांव काल येयलोलें, अमको नंबर रेजिस्ट्रेशन नंबर बी सांगिल्लो. आनी म्हणपा मामलादारा बरी वच, जॉयंट मामलादार. बरें थिंग गेल्यार तो म्हाका सांगता तेका आपयन हाडो तेणें पिवना. आनी तेणें मागीर तें फीड कोन्न दिलें आनी एक 4-5 दिसांनी यो म्हणपा लागलो. हांवें म्हळें ओके फायन बरें. मागीर हांव 4-5 दिसान पोत्तून गेलें. हांवें म्हळें मुगे जालें. तेरी आसा तेणें फीड करूं ना ते दीस. मागीर हांव ते दीस गेलें, ते दीस तेणें तेका आस्तेस पोत्तून आपयन हाड मुगे सगळें कोन्न दिलें. हांवें म्हळें प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. 1 रुपया ड्रायव दिनासतना मुगे काम जालें. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. आनी ब्रदर विन्सन ते दीस ऑपरेशन केलो, स्पिरिच्युअल ऑपरेशन ते सक्सेसफुल जालें. सिस्ट डिसअपियर जालो. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. दोतोरांको जाल्यार सिस्ट डिसअपियर जालो. कित सांगाल गो बेश्टे सांग. सिस्ट डिसअपियर जालो. सिस्ट ना म्हण सांगिल्लें. स्कॅनिंगाक गेलो. गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी मागीर हांवें तो डॉक्टरा रिपोर्ट ऑन दाखयलो. तो डॉक्टर म्हणपा तुगे सिस्ट केलो. हांवें सांगलें थँक यू जीसस म्हळें दोतोरा उजीर. आनी दोतोर म्हणपा लागलो तुगे ते लायनींग आहा ते मातशें वाडोवं जाय. हांवें म्हळें तें ऑटोमॅटिकली वाडटलें. तें देव करतलो. ते वाडोले. हांवें म्हळें ऑलरेडी जालें. तूं दुसरे पाट म्हळ्यार तुका मेळटलें. ऑलरेडी तोच प्रॉब्लेम सॉल्व केलें. हय. आनी एक आहलो मुगे ते दिसा मादर इन लॉ घेवन गेल्लें हॉस्पिटलान. आनी म्हाका येता आसतना ट्रान्सपोर्ट ना जालो. हांवें म्हळें जीसस यू प्रोवायड मी द वे विच आय विल बी गोईंग, यू विल बी टेकिंग मी थ्रू दॅट वे. सो प्रोवायड मी अ ट्रान्सपोर्ट. आनी हांव सकाळ गेलें बिश्टें रस्त्यार थिंग हॉस्पिसियोको एक पाट आसताय रिक्षा. ओल्ड हॉस्पिसियो आहलो थिंगा. सो थिंग आसोना. मागीर ताटको म्हाका मुगे मामा उगडास आशिल्लो. मामा हांवें कॉल केलो. मामा म्हणे तूं हुंया. हांव पळय मडगांव म्हणपा लागली. हांवें म्हळें तूं मडगांव कितें कोता, तूं घराको आसपा न्हू. हांव आहा म्हणपा लागलो. म्हाका एक रिक्षा धाड गे म्हणे. मातशें थिंगा शाबिना कडेन ती थिंगा आहलोली. एंड ती थिंग आसपा न्हू एक्चुअली, ती घरा आसपाची. ती एक प्रॉब्लेम जाले आनी ती मडगांव बाय बसीन ट्रॅव्हल जाल दिसता. आनी एक होली स्पिरीट असो एक आंज बुडवो म्हाका पावलो मारगांव आनी तेन म्हाका रिक्षा धाडलो. सो हांवें म्हळें प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. चोय म्हाका कोण आदार नासतना म्हाका एक आदार असो ती म्हाका पाठयलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. टेस्टिमनी बट जायते दाखली न्ही बाई, दाखली न्ही. वाव. डेली आमगे जिवितां जाता सामकें एकतुलें गोद्या आर्गां दिवपाची. येस. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. म्हाकाय बेश्टें असलें कितें जालें हे दिसांनी संडे सान कळ्ळें. आनी हें आमगे आतां जायत सेशन जाताय न्ही, ते सेशना लागून तें कितें तरी जालें. आनी मागीर हो दुस्मान म्हाका कितें सांगता, तुका आनी कितें जायें, तूं भायर सर, तुका नाका हें सगळें, तुका जायना, हें चड जालां सगळें. सो ही चिंतन घेवन हांव कितें म्हणटा, आनी हांव कितें म्हणटा आतां आसूं. हांवें म्हणलें होली स्पिरीट हें सगळें तुगे प्रॉब्लेम, मुगे कांय न्ही. एवरीथींग इज युअर प्रॉब्लेम. And I'm just going to shut my mouth. And I was at peace. I didn't bother. But I म्हाका दिसता from Sunday to today, my whole problem is solved. पण तो सारको येतालो, त्या मनशा उलय, त्या मनशाको उलय, तोंड उगड आनी त्या मनशा सांग. आनी हांव सुसेगाद रावलें. तो कोणा सांगत म्हण कोण जाणो, कित्याक हांव जाण आसलो तें देवागे उतर न्ही म्हण, तो देवागे आवाज न्ही म्हण. कळ्ळें. आतां समज आतां अजलिना न्हू कितें जालें न्ही आमचे मदें,
मागीर म्हाका आतां हांव उलयता ते भाशेन आहा न्ही ऑजलिना कडेन आतां हांव कितें ऑजलिनाक उडयलें समज तो मनशा दुस्माना कितें जाय आमचे मदें कितें करपाक तें किरकिर करपाक कळ्ळें सो ते भाशेन आसा ती खबर हांवें म्हणलें चल एक पाटीन चाललें आनी मागीर म्हणलें हांव आनी कांयच उलोवपा ना पवित्र आत्म्या तुगे प्रॉब्लम तूं सॉल्व कर आनी आयज म्हगे सगळें प्रॉब्लम सॉल्व पीसफूल सगळें म्हाका जाय ते भाशेन जालें सो तो मनीस आपुणू मुच वगले येयलो आनी आपुणें सॉल्व केलें प्रॉब्लम कित्याक होरें मुगे कांय न्ही तें सगळें देवागे उतरा प्रॉब्लम सो इट वॉज ऑल सॉर्टेड येता आमकां चाडोवपाक आमकां कितें बेजार करपाक तुका आनी नाका तें कितें पडलां की तूं तें करता तूं भायर सर हे भाशेन म्हणपाक जाणो सो येस प्रेज गॉड म्हणजे सगळें जालें जायते भाशेन आनी हांवें म्हणलें आर्कान जेजूक चल तुगे काम तूंच करता आमी कांय करनाय प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Jesus Arka. Praise जेजू God. आर्का Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस आनी कोण हा कोण तरी आसपा जाय आयज आमी 10 जाण आहाय खंय गेली काय सगळीं प्रेज जीसस चल कमेंट्स करूया बाय Oi. Sister Senhora. Oi. Praise God. रिकॅप करतले कोण टाइम आहा ओके ओके चल रिकॅप कर बाय असले ओके बेसो आर्गान दिनवास चिजू तुका गेल्या बुधवारा आमच्या भावान आमकां नातालाची पुरबी सुमयार आमी आमची फॅमिली बरोबर कशी एक जाता ते आमकां स्पश्टपणी सांगलें दर एक फॅमिलीचो मनीस कशे भाशेन एक दीस लागीं पावता पावता म्हणल्यार एक जाता एक आमचो फॅमिलीचो सांदो एकठांय येवन आमचें घर भरता तेच भाशेन आमचो एकल्याचो एक दीस सोरोन वेता तितलेंच आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाशी लागीं वेता जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसतना आमी आमचो एकल्याचो वावर करता आनी त्या वावराचो आमकां हुस्को आसता पूण आमी आमच्या बापाच्या घरा वेतेल्या तेन्ना आमकां कसल्याय कामाचो हुस्को आसचो ना जेन्ना आमी घरा वचपाची आसता आमी उत्मीक तयारी करपाची चड गरज जॉन चॅप्टर 17 वर्स 13 ह्या वडीची समजणी आमच्या भावान आमकां अशी दिली जेजूक आपल्या बापाशी आपल्या घरा वचपाक ताका मरणाची गरज आसली आमची 3 मरणां जातात 3 डेथ्स पयलें मरण जेन्ना आमी बावतिज्म घेवन नवी रोचना जाता आमच्या बावतिज्मा वरवीं आमी आदल्या पातकाक मरता आदामाचें पातक आनी आमचो नवो जल्म जाता आमच्यो मेलोलो आत्मो बावतिज्मान जेजू सारको जाता आमी कुडीन मरना पूण आत्म्यान मरता आमचें दुसरें मरण जाता तेन्ना आमच्या भितर जेजू आसता पूण ताका आमी वळखना न्हय म्हूण सामकी अणभवना आमी आपणाकूच समर्पण करची गरज आनी जो जेजूचो मोग आमी घेतला तो दुसऱ्यांक वांटूंक गरज जेन्ना आमी आमकांचूच समर्पिता देवाची कशी करपाक तेन्ना आमी देवाचो मोग करता कुरीस आमच्या धर्माची निशाणी आनी कुर्साचे उबें लाकूड जावन आसा आमचो संबंद देवाशी आनी आडवें लाकूड खुणायता आमचो मोग आमच्या पेल्याशी दुसरें मरण देवाचो मोग करून आनी तोच मोग बाबा भयणीक दिवंक दिसा दिसपोटी आमचो सॅक्रिफायस देवाताय आमचें तिसरें मरण आमी संवसारी मरता तेन्ना आमचो आत्मो आमचे देवा लागीं वेता जेन्ना आमी आमची पयलीं 2 मरणां मरता तेन्ना आमकां देव खुशालकायेन वेंगयतलो आनी देंवचाराच्यान कांयच करूंक जावचें ना
देवा कारगा. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. जेजू कारगाम, जेजू कारगाम. Beautiful, Oslin. जेजू कारगा. बरे संपे लानवी कुत्राने बरे केली. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Oslin. Okay, Senhora. Praise Jesus. Praise Jesus. Jesus. बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. जेजू हे जे हांव उतर उलयतलें तें म्हजें न्हय पूण पवित्र आत्म्या उद्देशी तूं म्हाका मजत करता आनी जे म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर येतात ती तुवें म्हाका दिल्या म्हणून हांव समजता जेजू आनी बावाड दवरता. आमी सगळीं जाणां न्हू देवान संवसार रचलो तेन्ना काडोक आहलो म्हणून देवान संवसार रचिचे पयलीं तेणें चयलो की संवसाराचे काडोक आसा. सो तेणें देवागे आत्मो संवसाराचे भोंवतालो म्हणल्यार वचतालो. पूण देवान कितें उलयलें आपणाक जाय तें उलयलें न्हू आपणाक कितें जाय तें उतर. सो काडोक आहा म्हणून तेणें काडोक उलोवं ना. उजवाड जाय म्हणून उजवाड उलयलो. तेन्ना उजवाड जालो. तेचे भाशेन देवान सगळे जनवरां मागीर झाडां उदक आनी सगळें आमकां जाय तितलें देवान त्या दिसांनी उतर उलोवन केलें. आनी मनशां रचले ते दोणो मनशाकूय मातयेंतलो रचलो पूण मनशाक स्वास दिता आसतना ताणें आपणांगलो स्वास मनशाच्या नाका फोट्यान घालो आनी मनशाक जीव येयलो. देवान आतां मनशा स्वास घायला ते भाशेन जनवरां घालूं ना वो सुकण्यां घालूं ना कित्याक देवान तांकां आपणा भाशेन रचूं न्हय. ओके देवान फकत मनशाकू आपल्या सारको रचलेलो आनी जेन्ना तेणें स्वास घायलो तो आपणें गेलो मोग तांच्या काळजांत घायलो आनी असो मनीस मोगा खातीर जियेपा लागून ताका संवसारान घायलो. पूण कितें केलें देवान आज्ञा दिलोली की एक बागेंतले जी झाडां आहाय तितले एकू फळ खायनाक म्हणून आदामा सांगलोलें. पूण एबीन कितें केलें सोरपां भुरलीं सोरपान ताका फोट दिली. ओके सोरपान एक फोट दिली ताका की तुमकां पयलीं तेणें क्वेश्चन विचारलें की तुमकां सांगलां की तुका सांगलां की खायनाक म्हणून सगल्या झाडांचें म्हणून. सो तेणें म्हणलें ना एकूच झाडाचें आनी तेणें सांगलें ना तूं देवान सांगलां की खायलें जाल्यार मरतली म्हणून. पूण तो सांगता ना तूं मरपाना तूं देवा भाशेन जातली तुजे दोळ उगडटले आनी तुका वायट आनी बरें तें दिसता म्हूण. सो सोरपान कितें केलें एक सोत सांगलें जाल्यार 3 फोट सांगली. ओके सो सोत म्हणल्यार कितें तें बरें आनी वायटा गिन्यान येयलें पूण 3 फोटो कितें तेजे फर्स्ट मोठी तेय मेली ओतम्यान मेली. मिन्स कुडीन मरोना पूण ओतम्यान मेली. दुसरें तेगे दोळ उगडले पूण संवसारी दोळे आनी तिसरें मोठी ती देवा भाशेन जावं आसली ऑलरेडी पूण ती देवा वरेसून पयस गेली. सो जेन्ना तेणी देवसारा गेली फोटी आयकिली तेन्ना भयणानो सोरपा भाशेन वायट विचार दिवपा मनीस आमचे जिवितांत कितले येयलात आसतले न्हू. होय आमकां दिसता तो म्हजो चड मोग कोत्ता जो मनीस म्हाका एडवायस दिता वो कितें सांगता तो म्हजो चड मोग कोत्ता. पूण मोगा देखावाचेर ताजे कितलें आपस्वार्थीपण मनांत भरलो आसता. ते तुका आपल्या मनांत कितू घात आसा कितू राग आसा ते दाखोवपानात पूण अशें दाखयतले की तुजो आपणाक चड हुस्को आसा. हांव सगळे मनीस हे भाशेन म्हणना पूण थोडे आसता की ते लिपयतात आपणा मनांत कितें आसा तें आनी तुका दाखयता की आपूण सगलो बरो आपूण सगलो कॅर कोत्ता अशें करून दाखयता. पूण ते मनशा तुवें पारखूं जावो जो की उतर उलयता बाबा तें देवा उतराचें तो उलयता जें कितें म्हाका तो सांगता म्हाका फोट दिता म्हाका भिरांत दिता तें देवा उतराचें पातयेवन दिता वो संवसारी जाणवायेचें दिता. सो जाकोबा 3:16 सांगता 1 James 3:16 सांगता पूण तुमच्या काळजान निर्दोकायेची खोडसाण वो स्वार्थी
आशा आसा जाल्यार तुमची बोडाय सांगून सोत ते फोटींनी लिपोय नाकात. असली जाणवाय स्वर्गांतान येना, ती संवसारांतली मनशा सोयंपाची. सो जी की जाणवाय दिता ती मनशा सोयंपाची. भिरांत दिता, राग दिता, दुसऱ्या चाडयो सांगताय आनी तूं तुज्या मना राग दवरून रावता, दुसऱ्या पाड घालपाक सोदता. असो तुका जायते मनीस येतले, पूण ते तुका दाखोवपा न्हय की आपूण बाबा ते भाशेन म्हणून, पूण तूं मिन्स आम जायते फावटी तेंगे सांगण्या बोलताय आनी आम वायट ते बिलीव कोत्ताय, सोत मानताय. पूण ते टायमार आमी आमचें मन फकत देवा उतर कितें सांग तें चोवपा जाय. 1 James 3:16 जाकोब आवेसो 3:16 ते की सांगता असली जाणवाय जी केन राग, निड्डुकाय, भिरांत, कोडसाण, आपसवाटीपण हे आमकां देवा सोडयना. हे फकत आमकां संवसारी जाणवाय आनी तो सैतानाची कोरण्यो ते सगले. सो तो आमकां दिता. देवा जाणवाय मोठी शांती, मोग. सो जी तुज्या मनाक शांती, मोग मेळटा तें देवा सोन येता. सोरपान सांगलें वे दोळे उगडटले, कसले संवसारी दोळे उगडले तेणें. ताका आपूण विंगली आसात म्हूण तेंकां लॉज दिसली. पयलीं तेंकां खबर नासली, जेन्ना ती देवा भाशेन आसली तेंकां खबर नासली की बाबा आपूण विंगळो आसा म्हूण. कित्याक ती संवसारी स्पिरिटांतल्यान आसली देवा कडच्यान. पूण जेन्ना तें फळ खायलें तें जाणवा येयली आनी तेंकां दिसलें आपूण विंगली आसाय म्हूण ती लिपली भिरांतीन. सो भिरांत येयली. सो जेन्ना जो मनीस तुका कितें एडवायस दिता तो मनीस बाबा तुका भिरांत हाडटा, ते भिरांतीन तूं कितें कोत्ता. जे भाशेन एव आनी आदाम लिपलो देवा कडसून तेगे आवाज आयकोन, ते भाशेन आमच्याय काळजांत केन्ना दुसऱ्या मनशांगे उतरां आयकोन, वो दोतोरागे रिपोर्ट आयकोन, वो आनी कोण हो मेलो, वो आनी कोणाक कितें जालें तें आयकोन आमची भिरांत येता. ओ ना तूं केन्ना सारको जावपा ना, तुगे भुरगो बरो जावपा ना, तो सदां तेसो चोत्तलो, तो सुदरवपा ना. ही संवसारी उतरां. सो तेदो तुका कळपा बाबा मनीस देवा उतर तुका सांगता वो फोट सांगता. सो ही उतरां तुमी कॅन्सील करून देवागे उतर कितें सांगता तेजे नियाळ करपा जाय. तो ती आत्म्यान मेली आनी वायट आनी बऱ्या समजिका येयली हेवेक. पूण देवा सांगातांतली पयस गेली. जेन्ना आमी कितें आतां हायवेन पातोक करून ती देवा सांगातांतली पयस गेली. पयलीं कितें आसली ती पयलीं देवा बाराबोर आसताली, देवा बाराबोर भोंवताली. पूण जेन्ना तें पातोक आदारलें तें भिरांत येयली. सो ती देवा आत्म्यांतल्यान डिस्कनेक्ट जाली आनी तेंचे देवा सांगाता ती भोंवपा शकलो नाय. सो पातोक कितें कोत्ता आमकां सदां देवा मोगासून पयस व्हरता. सारकें न्हू? हय पयस जाताय आमी. देवान तेंकां विंगडे आहाय म्हणून सोडूनाय. देवाच्यान सोडून जातालीं. अरे बाबा हेण बाबा आपूण सांगलोलें हेण मानूं ना. सो आमी मनीस जाल्यार कितें आमकां तेसो राग येता न्हू. कोणाकू आमी बरो एडवायस दिताय देवा उतरांतल्यान आनी तो मनीस समज आयकोना आमी सांगताय तें बाबा हें वाच, बाबा तूं वाच, तूं जेजू क्रिस्ताची कूड, तूं म्हणत राव, तूं स्वत मान. तो मनीस आमी जायत फावट सांगताय पूण तो मनीस सांगता ना आपणा पासत प्रे कर, आपूण म्हणला प्रे कर. पूण आमी कितें कोत्ताय एक फावट आमी बेजारताय आनी आमी सोडून दिताय आयकोना म्हणून. पूण देवान तेंकां तेश केलो नाय. ती पातोक आदारलें पयस गेली पूण ती विंगडे आहाय म्हूण लिपली. देवान एक गुन्यांव नाहलोलें पातोक नाहलो मोनजाती जीव काडलो. आनी फर्स्ट टायम देवान मोनजाती मारली आनी तेजी रोगत ओतयलें. कित्याक तांगे पातोक लिपोवपाक. ओके. जेजू देवान तेगे पातोक मोनजाती फारीकपणान बलिदान केलें की मोनजाती बलिदान केली. आनी तांकां एडन गार्डनांतल्यान भायर घाली. कित्याक भायर घायली की ती जिवीत दिते रुखा फळ हातोली म्हूण. ओके. सो जिवीत दिते रुखा फळ हायल्यार ती सोदांकाल उरतली. म्हणल्यार ती स्पिरिटांतल्यान परत देवाको एक जावपा न्हय पूण ती सोदांकाल मनशा सोयबांतल्यान जियेतली म्हणून तेंकां पयस घायली. तरी पूण चोय देवान कितें केलें मिन्स देवा तेंचो इतलो मोग आहलोलो की तरी पूण देवान तांकां भायर घायली. कित्याक ती पातकां तूं जियेपा नाका म्हणून तेंकां पातकां तूं सुटका दिवपा जाय म्हणून भायर घायली. सारकें न्हू? हय. पातोक सेपरेट कोत न्हू सिस्टर देवा पातोक तेंकां सेपरेट करून ती ऑलरेडी लिपली झाडा फाटल्यान.
सो देवाक ऑलरेडी पयस केली आवाज आयकोन आनी प्लस तांकां आतां पातकां सोडोवपा लागून तांकां भायर घायली की जेन्ना तांकां भायर घायली तेन्ना मागीर देवान सोरपाक शिराप दिलो की तुगेले मुस्टोक एक ओस्तोरी माडयतली. सो देवा जें कितें जावपा आहलें तें पयलें खबर आहलें पूण देवान फकत मनशा गेलो स्वभाव चोवपा आपणा कितू आपणा आयकोता कितू मोग कोता तें चोवपा तें झाड घायलोलें. पूण देवान ऑलरेडी सोरोप फोटोची न्ही पयलें देवान रिडेम्पशन म्हळ्यार सोडवणी सॅल्वेशन आमकां दवरलोलें जेजूताय. सो तो सोरपा सांगता की तुगे मुस्टोक ओस्तोर माडयतली आनी तूं तेगे पांयां चापतो म्हणून सारकें न्हू. जेन्ना तांकां भायर घायलें तेदे आदामान दोग जाण पूत जाले ओके केन आनी एबेल. पूण केन कितें कोत्ता केन बेटोवनी दिवपाचोत न्हू सो तेन्ना तो झाडां शेतकामती आसता तो सो तो बरे तरेन दिना थोडें पाड बी दिता आसतलो आनी लिपोयता आनी एबल सारकें दिता. सो देवा केनागे बेटोवनी मानोना आनी एबेलागे मानता. सो केना राग येता सो केना राग येता आनी तो एबेला मारता ओके जिवोसी मारता. पूण जेन्ना देव तेका विचारता तुवें कितें केलें तुगे भावूय आहा काय म्हूण तो देवा सांगता आपण भावा तुवें आपणा भावा आपण भावागे राखणो काय म्हणून. सो तो एक्चुअली देवा खबर आहा तो ऑलरेडी मारलो म्हणून तेका. पूण देव मागीर सांगता ताका तुवें तेशें मिन्स तुवें तेशें केलें म्हणून तुजे शिराप तूं जी जमीन तूं लायतलो जमनीचेर तूं फळ रोयतलो कितें रोस रोयतलो ती केन्ना तुगेली सुफळ जावपा ना. कित्याक Baba, देव Senhora, Brother, I think brother wants to say something. then आतोयर काड सिस्टर. वय वय हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदता. बाय Senhora. सिनोरान एक बरो प्रश्न बरें कितें म्हणलां आमकां. जेन्ना आदामान पातक केलें तो जाणो ताका कळ्ळें की तो विंगडो आहा म्हणून वय की ना. जेन्ना आदामान पातक केलें ताका आतां कळ्ळें की तो विंगडो आहा म्हणून. आतां आमी जेन्ना पातक कोत्ता आमकां आमी विंगडो आहा ओ ना म्हाका तेंच कळटलें. कशें कळटलें. जेन्ना आदामान पातक केलें ताणें पातक करूंक ना तेन्ना ताजो संबंद देवाशी आसलो वय की ना. आनी जेन्ना ताणें पातक केलें जे देवान ताका सांगलें तें फळ खायनाका म्हणून आनी तें फळ खालें ताका आतां कळ्ळें की तो विंगडो आहा म्हणून वय की ना. आतां आमी जेन्ना पातक कोत्ता तेन्ना आमकांय अशें दिसता की आमी वेगळे आहात म्हणून. ना ब्रदर आमकां भिरांत येता न्हू भिरांत येता. भिरांत दिसता. ब्रदर आमकां खबर आसा जेजून ऑलरेडी प्राइस पेड केलो म्हणून खुर्साचेर. जेजू कारगा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तो जेन्ना आतां आमी नव्या कराराची भुरगीं आतां कोणें जेजूक आपलो सोमी देव मानूंक ना आनी ती पातक कोत्तात ती वेगळीच आहात. जेन्ना कोणें जेजूक पातक आमी जेजूक आपलो सोमी देव मानूंक ना आनी ती पातक कोत्तात तांकां कळोन येना की ती वेगळी आहात रोप आहा कांयच कळना. पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला आनी त्या उपरांत आमी पातक केला जाल्यार हांव विचारता आतां कितें घडटा. आमी वेगळी आहा म्हणून आमकां कळटा. तुम्ही म्हजो प्रश्न समजल्यात तुमी. ना ब्रदर कॅन रिपीट कर. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता आतां आमी नोय रोसना जाता आमी पातक कोत्ता आतां कितें जाता. आतां आमी विंगडी आहात म्हणून आमकां कळटा. वय ब्रदर. वय कोण वय म्हणटा कोण ना विंगडी पण ते पास्टांतली न्हू पूण आमकांच आमकां ओळखून घेता. आमी चुकल्या जाल्यार आमी रोखडी बोगसणी मागता तेदेच वखदार जेजू म्हाका बोगस हे वेळार म्हाका गळ्ळें पातक.
जेजू म्हाका बोगस म्हणटा हांव. Wash me in your blood. Wash me in your blood. Praise God. Already कोण washed. कोण म्हाका जबाब दिवंक शकता? ब्रदर सामकें. जेन्ना आतां 5 आमी marks question. आतां 5 आमी marks पवित्र question. आत्म्यांतल्यान जल्मली न्हू, तेन्ना आमकां देवाचो मोग खबर आसता. जेन्ना आमकां देवाचो मोग खबर आसता तेन्ना आमी ते पातक करूं असं नाही. ते आमकां पयलीं समजणी आसता बाबा ती वाट पातकाची. सो ते आमी त्या पातका बरें वचनाय कित्याक देवा मोगांतल्यान पयस वचनाका म्हणून. अशें घडटा की आमी आतां जेजू बरोबर नोईर वचना जाल्यार आमी केन्नाच पातक करची ना. कोताय ब्रदर बट मोनान कोताय आत्म्यान आमी एक हाय न्हू जेजू भाशेन न्हू. प्रेज गॉड. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. 5 मार्क. फुडें आनीक सांग बाय फातिमा, फुडें सांग. सारकें म्हणलें सांग. प्रेज गॉड. थँक यू जेन्ना जीसस. आमी नोईर वचना जाता तेन्ना आमचो संबंद देवाशी को जाता. मोगाचो. आत्म्यान आनी स्वतान होय. मनान न्हय. म्हणटच देव आमकां आमच्या आत्म्यान पळयता. तो आमकां आपली आपुरबायेची भुरगीं म्हूण मानता. आनी तो आत्मो आतां केन्नाच पातक करूंक पावना. वय आमच्या मनान आमच्या कुडीन पातक करूंक जाता. म्हणटच जेन्ना आमी पातक करता आतां जो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा तो आमकां म्हणटा अरे बाबा तें कित्याक कोत्ताय? जेजू तुजे पासत मेला मरे. तुजे पासत ताणें रगत वारयलां. तूं देवाचो पूत, तूं देवाची धूव. तूं आतां तुज्या मनाची नडसणणी कर. आनी जेन्ना हांव मनाची नडसणणी करता, इंग्लिशीन म्हणटा ताका रिपेंटन्स, हांव आतां सैतानाक म्हज्या जिवितांतलो खोट मारता आनी जें देवान म्हज्या आत्म्यान घालां तें पोत्तून म्हाका फाव जाता. आनी आतां हांव पातक करीत जाल्या पासून देव म्हाका केन्नाच सोडिना. समजल्यात? पूण पोन्न्या करारार आतां आदामाच्या पातकांक लागून आमी सगळीं विगडीं आसलीं. सगळीं पातक करिनासतना आमी जल्मांतान विंगडी आसलीं. आयल्या ह्या संवसारांत विंगडी. पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला, आमी एक नोईर वचना जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. नाव वी आर गॉड कॉन्शियस, नॉट सिन कॉन्शियस. जेजू कारका. Praise God. Thank you, Jesus. Wait, thank you, by Senhora. Thank you. जेन्ना केनान आबेला मारलो आनी देवान सांगलें की तूं जी जमीन आसा तेजे शिराप पडटलो कित्याक तें कितें तूं रोयत तें जावपाना. तेन्ना तो देवा सांगता आपणाक ती असलो शिराप कित्याक दिलो म्हणून. परतूय देवा तेंच क्वेश्चन करता येतलो सगळ्याहून चड शिराप. आनी आपण दुसऱ्या गांवांत गेले जाल्यार आपणा लोक मारतलो. तेन्ना देवान तेका सांगलें ना तुका मारपाना, आपण तुजेर शिक्को मारतो. म्हणटो शिक्को चोयल्यार जे कोण तुका मारूं येता ते 7 पिळगी लागता म्हणून. चोय भाव भयणीनो, देव चोय पातक करूनय तेंचो मोग कितू कोत्तालो. अजून आमचो कोत्ता मोग. पूण आमकां दिसता आमी दुसऱ्या मोग केल्यार देव आमचो मोग कोत्ता. आमी देवा सामकारा प्रमाणीक जाताय. आमी दुसऱ्या मोग केले जाल्यार, देवा मोग केले जाल्यार आमी प्रमाणीक जाताय. आमी देवा जो मोग दुसऱ्या कोत्ता तो आमगे मोग न्हय, पूण तो देवाचो मोग. जायत पावट आमकां दिसता आमी दुसऱ्या मोगान भोंवल्यार देव म्हजो मोग कोत्तलो. आमचे मनां जायते पावटी परफॉर्मन्स मेंटेड आसता. आमकां दिसता देव आमचे दुसऱ्या मोग पळोवन आनी आमी दुसऱ्यांक बरें केल्यार देव आमचे मागणें आयकोता म्हूण आनी आमचे जिवितांत पेकोवणी शांती मेळटा म्हूण. आमकां खबर आसा देव म्हणल्यार मोग, पूण आमी जायते पावटी ते विसरता मनांतली देव म्हणल्यार मोग म्हूण. आनी देवाक खुशाल करपाक आमचे जायते प्रयत्न कोत्ताय. आमी पयलीं करतालीं, आतां करना. जायते नोवेना वो आनी कितें. सो आमी परफॉर्मन्स व्हडली कोत्ताय, पूण आत्म्यांतल्यान जी मागणी करपा जाय ती आमी पयलीं करना आसली. पूण आतां आमी देवा आत्म्यांतल्यान जल्मल्यान सो आमी आतां कोत्ता. पूण 1 John 4:7 सांगता. सिस्टर घातोली 1 John 4:7.
सिस्टर जायना प्रेज गॉड. ओके हांव वाचयता. ओके ओके ओके. मोगाचे आपुरबायाचे भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देव. मोग म्हणल्यार देवाक करचो आमी जी कोण मोग करतात, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आमी, आनी जी कोण मोग करतात ती देवा तावन जल्मल्यान आनी देवाक वळखतात. आमी मोग दुसऱ्या थंय करता तो आमगे मोग न्हय, पूण देवा मोगींक सांगता, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक कळचोच आनी जी कोण मोग करता ती देवाक करून जल्मल्यात. सो आमचे दुसऱ्या मोग करता आमगे मोग न्हू, आमकां कांय क्रेडीट ना, ते देवागे मोग. आनी जी कोण मोग करता ती देवा तावन जल्मल्यात. पयलीं आमी आवय बापाय थंय जल्मल्यात, पूण आमी आतां सोत कळोन येयला आमकां की जेजू सोडवणदार, जेन्ना आमकां जेजू सोडवणदार म्हूण आमी मानून घेता आनी आमी सोत मानताय जेजू आमच्या पातकां पासत मेलो आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जालो, तेन्ना आमी आत्म्यासन परतून एक जातात. जेन्ना मोनान जेन्ना आमी आत्म्यान मेलोलीं जी पातक करून देवागे स्वास आमचे भितरलो डिस्कनेक्ट जाल्लो, पूण जेन्ना आमी जेजूक आमगे सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो तेन्ना तोच मोग परत आमच्या काळजां येता. कित्याक जेजून सांगलें, जेन्ना आपूण बापाशी वेता तेन्ना तुमकां आपूण पवित्र आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां सगलें शिकयतलो. तो जेन्ना जेजू बापाशी गेलो तेन्ना पवित्र आत्मो धाडलो आनी रोमन्स 5:5 सांगता. रोमकारांक 5:5. सिस्टर हांव वाचूं? ना राव गाता. आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देखून बोरवांसो आमकां फटयना. सो रोमन्स 5:5 सांगता, देवान आमच्या काळजां मोग ओतला. सो जशे भाशेन देवान आमच्या रचना कोत्ता आसतना आमगे नाका पोट्यान घालून स्वास दिलो, तेच भाशेन आतां आमच्या काळजां मोग ओतला. पूण तो केस ओतला जेन्ना जेजू मरोन बापाशी गेलो आनी पवित्र आत्मो धाडलो, तेन्ना जेन्ना आमी नवी रचना जाताय स्पिरिटांतल्यान, तेन्ना तो आमच्या काळजान मोग आसता. सारकें न्हू? सारकें सारकें. हय, जेन्ना आमकां तो मोग येयलो तेन्ना जेन्ना आमी बाबा स्पिरिटांतल्यान बॉर्न अगेन जाताय तेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करपाक शकतात. नाजाल्यार आमच्यान मोग करपा जायना दुसऱ्याचो. जोरी तोरी आमकां स्पिरिटांतल्यान जावं नाय जाल्यार आमच्यान मोग करपा जायना. कित्याक जेन्ना तेणे आदाम एवेन केनान पातक केलें तेन्ना तेंकां बोगसोणें मुट तें नासलें, बोगसोणें फॉरगिवनसा तेंकां हें नासलें, मिन्स नॉलेज नासली. ओके, सो फॉरगिवनस केन्ना येयलें, जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना फॉरगिवनस येयलें. ते खातीर आतां आमकां बोगसोणें आमच्यान मागपाक शकताय जेजू कडेन आमकां बोगोस म्हणोन. बोगसोण म्हळ्यार कितें, आमगे मोनाचे नवसोरणी जी आमी पातक कोत्ता ते परत आमी ते पातक करिना जावपाक आमी बोगसोणें मागता. पूण ते टायमार कितें जालें, जेजू मरो नासलो, ते खातीर तेंचे भितर होली स्पिरीट नासलो बाबा तेंकां सांगपाक तूं तें कोत्ता तें सारकें न्हय म्हूण. पूण आतां आमच्या काळजां भितर जेजू आसा, होली स्पिरीट आसा, तो सांगता बाबा तूं तें करूं वयता. जायत फावट आमच्या काळजांतल्यान एक आवाज येता, बाबा तें सारकें न्हय, तरी पूण आमी एक फावट मनांतूय आयकोताय न्हू. सो आमी मनांतूय आयकोताय आनी आमी तें पातक करूं, पूण काळजांतल्यान आमी पवित्र आत्मो उलयता तें करनाकाय म्हणोन, पूण आमी एक फावट कान दिनाय तेका, आमी तेंच कोत्तात. पूण आतां आमकां कितलें बरेंपण आसा होली स्पिरीट आसोन, आमी बोगसोणें बरेंपण आसा, तरी पूण आमकां तें आवकवाड लागता बाबा दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवपाक. आमी फकत आमचें चिंत्ताय, संवसाराचें चिंत्ताय, संवसाराच्या मनाचें आसता एक फावटी.
आम कितें दुसऱ्यान बरें केलें आम दुसऱ्या बरें करपाचो, दुसऱ्यान आम कितें दिलें आम दुसऱ्या दिवपाचें. फकत आमी दिवपाचें. संवसारी मोग म्हळ्यार दिवपाचें आनी घेवपाचें. पूण देवा कडसून मोग येता तो फकत दिवपाचो, घेवपाक कांय सो तुका एक फावट बोक्सोन दिवपा पासून दिसना आसतलें, पूण तो तुगे डिसिजन. बोक्सोन म्हळ्यार तुवें डिसिजन घेवपा जाय. बोक्सोन दिना जाल्यार तूं सोयताना तुगे काळजांकूच दोत्ता, सारकें न्हू? ते काळजां दोत्ता आनी मागीर दुयेंसां सगळें वाडटाय. रोमन्स 8:39 रोमन्स 8:39 सिस्टर तुका वाचून जाता काय वाचून घातना सिस्टर. कोरेंस जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावल्या. त्या मोगा कडसून जावं मरणाच्यान वो जिविताच्यान, देवदूताच्यान वो अंतराला वेल्यो शक्ती आनी पदव्यो आसा तांच्यान संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोन येत तितल्याच्यान प्रिथ्वे वयर वो प्रिथ्वे पोंदाक आसा त्या सोकटाच्यान आमकां तोडून काडूंक कशेच भाशेन जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. Jesus. So English सांगता Romans 8, no one can separate us from the love of God. सारकें न्हू सिस्टर? Romans 8:39. So जरी तरी आमी इवन मोगतोणें मागोना जाल्यार पासून देवागे मोग आमचे सायन पयस वचना. देव आमचो सदां मोग करता, पूण आमी देवा सावन पयस वयताय. देव आमचे सावन पयस वचना, पूण आमच्या मनां एक गिल्ट आसता. बाबा हांवें देव म्हजो मोग करपाना, पूण देव म्हळ्यार सदांच मोग. आतां मोजेसान पासून इजिप्तकारां मारलो, पूण देवान तेजो मोग केलो, तेका भायर घालूना, तेजो मोग केलो. तूं कितेंय कर, तूं बायबल वाचनाका, तूं मिसा वचनाका, वो तूं झूम क्लासी सदां एक दिना, तूं मोग करपा सोडपाना. देव म्हणल्यार मोग. सो तो तूं सदां मोग करता, तूं वायट कर, तूं बरें कर, पूण एकूच तूं हें कोत्ता की तूं देवा पातोक कोत्ता तेन्ना देवा मोगासान पयस वयता. पूण देव तुका रावता की तूं बाबा केन्ना हें बोगसोण्या जेजू वरवीं आमकां बोगसों येयला, तें बोगसोणें तूं दुसऱ्यान दिवन केदों परत तूं आपणा बरी एक जातलो ती वाट पळयत रावता. जेजस. आनी कोणाकूय कितें शेअर करपा जाय म्हणजे जालें. एक पाटी देवान आमकां आपली भुरगीं केली, ताणें आपलो मोग ओतयलो आमच्या आत्म्यान. आतां जी तूं स्क्रिप्चर घालाय तो रोमन्स 8:39 ते कितें सांगता आमकां की देव आमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच सोडचो ना. कित्याक तो आमको इतलो आमचो मोग करता, पिशा भाशेन आमचो मोग करता, शी मेन नासलेलो मोग करता. एक पाटी आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानलो, ताका आमचो सोडून आलो, आमी एक नवी रचना जाली. देव आतां आपलो मोग आमच्या आत्म्यान ओतयता आनी तो आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता. रोमकारांक 5:20 वड 5 म्हणटच वो ही वड रोमकारांक 8:20 म्हणटा की देवान आमचो इतलो मोग केला की तो आमकां केन्ना सोडचो ना. कित्याक जेन्ना आमी जेजूच्या रोगता वरवीं आमी एक नवी रचना जाल्यान, ताजें रोगत आमकां सामकें नितोळ केलां. आतां देव आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी ताणें आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला आनी त्या पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो मोग आमच्या आत्म्यान ओतयला. पूण जे भाशेन सेनोरान आमकां सांगलें, कितले पाटी पवित्र आत्मो आमकां सांगता, बाबा वच कोणाक बोगशी, वच तुजी गोवायकी दी, वच देवाचें उतर परगट कर, वच हें कर, वच तें कर. आमी कितें म्हणटा, ना आमकां नाका, आमी करची ना.
ज्या भाशेन देव आमचो मोग करता आमी देवाचो मोग करूंक जाय. केन्ना जे तो उतर आमकां आमच्या भितरल्यांतल्यान सांगता. नव्या करारान देव आमकां भायल्यांतल्यान उलयना. आतां नव्या करारान देव आमकां भितरल्यांतल्यान उलयता. कित्याक ताणें आमकां पवित्र आत्मा आमकां भितर दिला. आतां आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाला. तो आतां आमकां भितरल्यांतल्यान सांगता. आनी तो भितरल्यांतल्यान सांगता तें आयकपाक आमी आमचे कान उक्ते करून दवरूंक जाय. कितल्याक ह्या संवसारांत कितले आवाज आहात, कितलो लोक उलयता, कितलो बोबाव आहा. आनी हो आवाज आयकपाक आमी आतां देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता पवित्र आत्मा आतां ते आमच्या मनान हाडटलो. आनी ज्या परिस्थितीन आमी आसां, ज्या वाटेर आमी आसां, ज्या त्रासान आमी आसां, तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान तें उतर दितलो. आनी तें उतर आमी बरे भाशेन कान दिवन आयकत जाल्यार तें पाळीत जाल्यार आमकां सदांच एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक मेळटलें. आनी तो मोग जो ताणें ओतयला त्या मोगा वरवीं आतां आमी एक भावार्थीचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत, एक जोयतीवंत जिवीत, एक एकदम कितें म्हणटा तें फर्स्ट क्लास जिवीत, फूल जिवीत, हें जिवीत आमी जियेतले. जेजू कारगां. म्हणटच पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते आमच्यान हे क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी एक नवी रोचना जावंक ना जाल्यार आमी फकत कितें करतले. पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी एक नवी रोचना जावंक ना जाल्यार आमकां आजुनूय सजमणी उतराची मेळोंक ना जाल्यार वय मिसाक वेता, सद्दां मागणें करता, तेर्स करता, नवेनां करता, सगळें करता, पूण पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी कितें करतले. फकत धर्म करतले. आनी धर्मा वरवीं आमचें तारण केन्नाच जावचें ना. फकत जेन्ना पवित्र आत्मा आहा आमचे भितर आमच्यान संबंद दवरूंक जाता देवाशी. देवाक आमचे बरोबर संबंद दवरूंक जाता. कित्याक तो पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयतलो, आमी ताचे कडेन उलयतले. आतां आमचो संबंद आहा म्हणून तो आमकां सांगतलो, आमी ताका सांगतले. आनी आमचें जिवीत खरेपणी एक जोयतीवंत, एक भावार्थीचें, क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक पावतले. जेजू कारगां. जेजू कारगां. आनी कोणाकू कितें शेअर करपा जाय? टेस्टिमनी बी आहा? ब्रदर विन्संट तो ब्रदर आहलो न्हू स्कॉलेस्टिकान? वय वय वय. खी आहा ती आयज आतां आहा ती? येस येस ब्रदर. सिस्टर बरें. स्कॉलेस्टिका हांव तुका विचारूंक सोदतां. भाव आहा लागींचो? होय हो पळय आहा ब्रदर हिंगा. बरें. नांव कितें ताचें? इनासियो पल्मेरो. बरें बरें. इनास बाबा तूं थी आहाय थंयसर आयकोताय सगलें? होय. बरें. हांव तुका आतां विचारूंक सोदतां, जेजू तुका बरो करतलो? होय. म्हणजे तुवें आजून पासून बरे भाशेन आयकोंक ना. हांव तुका विचारतां पोत्तून. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, ह्या संवसारान जेन्ना जेजू मनीस जावन येयलो आनी तो खुर्सार गेलो, ताणें कितें केलें? खुर्सार ताणें कितें केलें आमचे पासत? पातकां पासत मेलो. ताणें आमकां सगळ्यांक बक्षिली पातकांतली. सगळे पातकां बक्षिले. फकत पातक घेतले बस? तितलेंच केलें आमचें? सगळे आमचे मनशा कुळाचे कितें आख्खे उतरूस आपल्याचेर घेतले तेणे. सगळे उतरूस घेतले म्हणजे आमची पिडा रोगूय घेतलो. हय सगळे हय. म्हणटच पिडा रोग घेतलो जाल्यार आतां तुका जे त्रास जाता तोय भोगलो तो? होय. म्हणजे तो भोगलो जाल्यार तुका आतां बरो करतलो? होय. कित्याक ताणें म्हाका बरो करपा लागून तो आपल्याचेर घेतलो न्हू तेणे. म्हणटच ताणें घेतलो जाल्यार तुका आतां बरो करतलो? बरो केला? बरो केला तेणे ऑलरेडी. कित्याक तेणे सगळे आपल्याचेर घेतले ऑलरेडी. घेतले ऑलरेडी घेतले. होय की ना? होय.
म्हणटच आतां म्हाका सारकें म्हाका तेजे कडेन मागपाक म्हाका बरो कोर. आतां जेन्ना ताणें सगळें म्हजे पासत केलां, भोगलां सगळें, हय आतां हांवें मागणें केलें ताका, अरे बाबा हय जेजू म्हाका पेकोणी दी, हें हय मागणें सारकें? ना हो आतां म्हाका हांव सायबा म्हाका जशें तेणें जेजून आपल्याचेर घेतलां सगळें म्हाका लागून, तशें बरें म्हाकाय. बरें बरें हांव विचारता तुका, तुजी भयण तुजे बरोबर हा, होय की ना? हय तू हय. खी हाय, UK हाय और दुबय हाय? कोण UK? UK हा. समजा तुजे भयणी एस्कॉलिस्तान जेवण बरें केलें आनी हय तुका भूक लागल्या हय आनी ते सगळे मेजाचेर दवरलां हय आनी तुका भूक लागल्या, तूं कितें म्हणटलें? म्हाका भूक लागल्या आनी सगळीं बसल्या आनी जेवतात खातात. तूं कितें म्हणटलें? भूक लागल्या. तूं कितें करतलें? हांव म्हाकाय भूक लागल्या हांव जेवंक घेतलो न्हू. तूं जेवंक म्हाकाय घेतलोय कित्याक जेवण तयार हा, होय की ना? हय हय ते रांदलां म्हणून आनी मेजाचेर दवरलां म्हणून आतां लोक कितें करता? रांदता वो खाता? खाता. म्हणून जेजून तुका पेकोणी ऑलरेडी दिल्या, तूं दिल्या आतां ताका म्हणटलें म्हाका पेकोणी दी? ना म्हाका पेकोणी दिल्या पासून तो देवाक आर्गां दितलो. आतां तूं देवाक आर्गां दितलोय हय कित्याक तुका पेकोणी दिल्या म्हणून. हय आनी जेन्ना तूं देवाक आर्गां दिताय ताका की म्हणटात बावार्थ. हय जेन्ना तूं म्हणटाय जेजू म्हाका बरो करतलो, ताका म्हणटात म्हजो विस्वास, बोरवासो. जेजून तुका सांगलां तुज्या बोरवासा वरवीं तुका पेकोणी मेवतली वा तुज्या बावार्था वरवीं पेकोणी मेवतली? बावार्थ. आनी जेन्ना तुवें आर्गां तुका जेजू म्हणलें, ताका कितें म्हणटात? बावार्थ. बावार्थ. कित्याक तुका आतां सजमणी मेवली की जेजून तुजे पासत कितें केलां तें. हय समजा तुजे भयणी एस्कॉलास्तिकान तुका सांगलें बाबा तुजें नांवूय विसरलो. इनासियो. इनासियो हांव तुका 100 पावंड दितां, तुजो हय अकाउंट नंबर दी म्हाका. आनी तुज्या हय अकाउंटान पयशे धाडले, तुज्या हय मोबायलाचेर अलर्ट येयलो 100 हय पावंड्स. 100 पावंड्स तुज्या अकाउंटान येयल्या पूण तुज्या हातान येवंक ना. तूं ना पोत्तून तुजे भयणी कडेन वेतलो आनी ते 100 पावंड खी आहा? तूं दिता म्हणटा म्हजे काडून म्हज्या हातान ना. तुज्या ते हातान ऑलरेडी ना येयले जाल्यार न्हू. तुज्या अकाउंटान येयले, तुज्या हय हातान येवंक जाय जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय? ते हांवें काडूंक जाय न्हू, विथड्रॉ करपाक जाय. विथड्रॉ करूंक जाय, काडूंक जाय. तेच हय भाशेन जेजून तुका पेकोणी दिल्या जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय? हांवें देवाक आर्गां दिवंक जाय. तुवें विथड्रॉ करूंक जाय. हय तुज्या अकाउंटान पेकोणी दिल्या. हय जेन्ना तुवें जेजूचेर बावार्थ दवरलोय, जेजूक हय तुजो सोमी दिवो आनी सरवंडार मानलोय, तुज्या अकाउंटान ताका जेजून तुका पेकोणी दिल्या. हय तुज्या अकाउंटान तुका सगळें जे जेजून काबार केलां खुर्सार तें तुज्या अकाउंटान भरलां. हय आयकताय बाबा तूं? हय म्हणटच तुज्या अकाउंटान सगळें भरलां जाल्यार आनी तूं म्हणटाय म्हाका दी बारीक बारीक ऑकल दी. तो म्हणटा बारीक ऑकल तुज्या अकाउंटानूय घाल्या. हय तूं आतां काजारी? ते म्हाका हांवें मेळून घेवपाक जाय. इनास तूं काजारी? हय बरें आतां तूं ऑकल तुजी अकाउंट तुज्या अकाउंटांतली ऑकल काडली बाबा, तुका ऑकल मेवली ना, तूं हय पोत्तून तूं म्हणटली आनी ऑकल जाय म्हणटली. म्हणटच तुका जें फावो जावंक जाय तें तुका ऑलरेडी दिलां, होय की ना? हय हय पेकोणी दिल्या? हय पेकोणी दिल्या? हय बरें आतां तुवें कितें करूंक जाय? आर्गां वाकाणणी आनी दिनवास दिवन ती पेकोणी तुवें फावो करूंक जाय. म्हणजे जे भाशेन हय पयशे तुज्या अकाउंटान घातले तुवें ते विथड्रॉ करूंक जाय, काडूंक जाय. तेच भाशेन जे तुज्या स्पिरिच्युअल अकाउंटान जेजून दिलां तें तुवें काडूंक जाय. आतां काडपाक तूं कोवा काडटलो तें? जेजूक आर्गान वाकाणणी आनी दिनवास दिवन, होय की ना? हय देवाचें उतर म्हणटा ताज्या गायांनी तुका पेकोणी मेवली. पयली चीट पेद्रूची हय 22:24 म्हणटा ताज्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली. हय पयली चीट पेद्रूची. आतां आमची बाय फातिमा घालतली स्क्रिनाचेर, तूं वाच म्हाका मातसो प्लीज. ओके
पयलो वाच न्हू पयलीची पेद्रूची 22 वड 24 ब्रदर तेका मातसो वाच जावचें ना पळया ब्रदर इनास जावचें तूच ना वाच पळया ना ते म्हाका हें जायना न्हू विजिबल म्हाका दोळ्यान दिसती पडना न्हू बरें अजून दिसती पडना दोनूय दोळ्यांनी दिसती पडना ना एक दोळ्यान दिसती पडटा सो बरें तू बारीक एक काम आहा कर ब्रदर एक दोळो बंद दवर आनी दुसऱ्या दोळ्यान वाच बारीक आहा न्हू मातशें हें कर बरें मातशें व्हडलें करया तुका लागून व्हडलें करया नो प्रॉब्लेम हांगा सगळें कुर्सार जाता ओके ह्या क्लासीन ओके सगळें जाता व्हडलें जाता धाकटें जाता पळय आतां पळय वाच ओके कुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो ना 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 इनास मातसो इतली आतां मातशी बैलगाडी भाशेन चल तूं मातसो स्लो वाच कुर्सार ओके कुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो उबारून घेतलो 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 जालें काबार जालें वय की हय ना हय बरें बरें फुडें वाच पातकाक पाठ करून मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणें अशें केलें बरें मागीर आपल्या गायांनी तुमी बरी ताच्या ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत बरें आतां तूं आतां अशें हो स्क्रिप्चर असो वाच की आमच्या पातकांचो म्हणा मुज्या म्हणून आतां हो स्क्रिप्चर आहा तो तूं पर्सनली कर हो स्क्रिप्चर तुका बरयला इनास म्हणून तूं आतां तुजें नांव घाल आनी हो स्क्रिप्चर वाच कुर्सार ताणें म्हज्या इनासाच्या पातकाचो भार इनासाचेर नो प्रॉब्लेम आमच्या म्हणल्यार मुज्या म्हणल्यार बरें जाता म्हज्या पातकाक कुर्सार ताणें म्हज्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन हांवें जिवचे खातीर ताणें अशें केलें व्हेरी गुड म्हज्या गायांनी ना रे बाबा तुज्या गायांनी हिचे हय ताच्या गायांनी हांव बरो जाला व्हेरी गुड जेजू कारना आतां परतून मातसो वाच मिस्टेक करिनासतना परतून वाच कुर्सार ताणें ना 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 नो चिटींग एस्कॉलिस्टका नो चिटींग ताकाच वाचूनी प्लीज कुर्सार ताणें म्हज्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन हांव जिवचे खातीर ताणें अशें केलें ताच्या गायांनी हांव बरो जालो जेजू कारगा आतां तुज्या दोळ्यान त्रास आसा एका दोळ्यान त्रास आसा उजव्या वा दाया उजव्या रायट सायड वय की ना हय बरें आतां तूं त्या गायांनी तें कितें म्हणटाय तें तुका कितें आतां ह्या स्क्रिप्चरान म्हणटा कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो आपल्या उकडीचेर उबारून घेतलो तें बरें आहा पातकाक पाठ करून देवान मानता ते भाशेन म्हाका जिवचे खातीर ताणें अशें केलें ताच्या गायांनी म्हजो उजवो दोळो बरो जालो आनी तेजे उपरांत तूं फकत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दीत राव आतां परतून वाच हे फावटी ताच्या गायांनी हांव बरो जालो म्हण नाका ताच्या गायांनी म्हजो उजवो दोळो बरो जालो आनी तेजे उपरांत तूं फकत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दी परतून कॉमेंट्स कर 24 वड कुर्सार ताणें म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो पातकाक पाठ करून
देवाक मानता ती भाशेन हांवें जिवचे खातीर ताणें अशें केलें. व्हेरी गुड. ताच्या गायांनी म्हजो उजवो दोळो बळो जालो. आता दोळे बंद दवर आनी आर्गां वाकाणणी दीत राव 2-3 मिनटां. आर्गां तुका जेजू हांव बरो जालो म्हणीत राव. आर्गां दिनवास दीत राव. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. दोळे बंद दवर आनी तूं आतां तुजे दोळे बंद दवरून इनास तुजे दोळे बंद दवरून तूं पळय. दोळे बंद दवरून पळय. तुजे दोळे बंद दवरून तुज्यान पळोवंक जाता? मनाच्या दोळ्यांनी. मनाच्या दोळ्यांनी. म्हणटच तूं आतां दोळे बंद दवर आनी तुज्या मनाच्या दोळ्यांनी तूं पळय. तुका कितें पळोवंक जाता तें पळय आनी आर्गां वाकाणणी व्हडल्या ताळ्यान दीत राव. आमी सगळीं ह्या क्लासीन तुजे बरोबर आर्गां वाकाणणी दिनवास दितात. कम ऑन एवरीबॉडी. Thank you, Jesus. Argan tuka Jesu. Dinos tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Arala bashini re karala basene toro koni ke rala kene karala ropono koru re rala rala bashini rala karala basene ropono koru sebene rala pakana paro kono koru bishiri re rala bene ke rala bishini rala basene toro kono koru beke la bashini rala sendoro koni bere rala sere rala kare ke rala bakana toro koru bishini rala basene tere kene karala rala kare ke rala Thank you, Jesus. Praise the Lord. सारखे
जाल्या या जेजूच्या नावान सगळे त्याचे कुडींची दूख असली ती पयस जाल्या आणि या वेळा जेजूच्या नावाने म्हज्या मागणी बरो केलाय म्हणून आर्गां वाकणी या दिनवास दिली बाबा जेजूच्या नावान आमेन आमेन आणि आमेन. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आता तुझे दोळे मातशे स्लो उकोड आणि पळोवंक लाग. Thank you, Jesus. दुसरो दावो दोळो बंद कर आणि पळोवंक लाग. आता दुसऱ्या दोळ्यान आर्गां दीत राव. मातशें उकटो जाता जाल्यार पळय उकटो हें कर ट्राय कर. Thank you, Jesus. तुझी चोत्राय तुझ्या दोळ्याचेर धर नाका, फकत जेजूचेर दवर. आर्गां वाकाणणी दिनवास दीत राव. बाबा तुझो दोळो उक्तो जाता हो की ना? उकटो जाता काय म्हणटा तो जाता. ना ब्रदर. ओके, हांव तुका एक विचारूंक सोदतां. ओके, आयक बरे भाशेन. तुझ्या जिवितान कोणाक बोगसणे दिवपाचें आहा? तूं आतां गोंयांतल्यान येयलाय, दुबयच्यान येयलाय, खिंतान येयलाय? गोंयांतल्यान येयला. बरें. तुजी मिसीस, तुजी भुरगीं, तुजी सासूमाय सासूबाय खंय आहा? गोंयान आहा. सासूमाय आनी सगळी म्हजी फॅमिली हिंगा आहा. म्हजी सगळी बरी आहात, सगळीं हांगा आहात. कोणाक बोगसणे दिवंक जाय? बायलेक, भुरग्यांक, शेजाऱ्यांक, एजंटाक, कोणाक बोगसणे दिवंक जाय? कोणे चिटींग केलां, कितें केलां तुका? सगळे काय तेश करून म्हाका सगळे रिलेशन बरे आहा मुगेले. कोणा बरोबर बोगसणे दिवपाचें कांयच ना? कोणेच दुखोवंक ना तुका? आहा ते बस मनान आहा राग मातशें दोळ्यांचो. म्हणजे सिस्टर इन लॉज. बरें, मनान राग आहा. समजा ती आतां फुड्यान तुजे येयली, तुज्यान बरे भाशेन तांचे बरोबर उलोवंक जाता हो तो राग हा भितर मातसो? हय ना, म्हाका तेंचे जस्ट फिलींग नॉट राग म्हण तेंचो ना, जस्ट फिलींग. म्हाका एक फील जालां तेंचें, सो तें फिलींग आहा म्हाका मातशें तेंचें. राग म्हण ना, हांव फिलींग आहा म्हाका राग म्हण तेंचो. नेगेटिव्ह फिलींग आहा. नेगेटिव्ह फिलींग. हांव कित्याक म्हाका कांय केलो ना तांकां. जी तुका दूख दिल्या ते फिलींग आहा अजुनूय. हय. आनी हें बोगसणे दिवपाची गरज आहा तुका, वय की ना? हय. बरें, तूं आतां तुजे दोळे बंद दवर आनी म्हजे बरोबर म्हूण. तूं बोगसणे दिवपाक तयार आहाय सगल्यांक? हांव सगळ्याक बोगसणे मनांतल्यान म्हाका तेंचे कांय हें ना. हांव बोगसणे दिवपाक तयार आहा तेंकां. ओके. देवाचें उतर म्हणटा, आतां आमच्या बाबा तुवें खूब फाटी म्हणलाय, वय की ना? हय. समजा तूं म्हणटा दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, कोमेस कर. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस. बरें, पोत्तून म्हूण जें म्हणलाय तुवें पोत्तून म्हूण. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी. ताजे फुड्यान मातसो स्लो म्हूण. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगस. हाचो अर्थ कितें जें म्हणलाय तुवें? हांव देवा लागीं तूं देवाक म्हणटाय म्हजी पातकां बोगोस जे भाशेन हांवें दुसऱ्याची पातकां बोगशिल्ल्यान तशें तूं म्हजी पातकां बोगोस. ताका कंडिशन आहा. देवाक तुजी पातकां बोगसुपाक तुवें दुसऱ्याची पातकां बोगसूंक जाय. तुवें दुसऱ्याची पातकां बोगसूंक नाय जाल्यार देवाक तुका बोगसणे दिवपाक जायना.
पूण तुका दुसऱ्यांक भोगसुपाक तुका जाय देवाचे भोगसणे पयले मेळपाक, ताजो मोग आपणावपाक, ताजो मोग अणभवपाक. म्हणजे कितें? फकत पवित्र आत्म्या उदेशी तुज्यान देवाचो मोग आपणाक जाता, अनुभव जाता. यू कॅन रिसीव गॉड्स लव ओनली थ्रू द होली स्पिरिट. देवाचो मोग आनी देवाचे भोगसणे एकूच. जेन्ना तूं म्हणटाय कोणाचो मोग कोत्ताय, तूं ताका म्हणटाय हांव तुका भोगसणे दिता. जेन्ना तूं कोणाक म्हणटाय हांव भोगसणे दिता, तूं म्हणटाय ताका हांव तुका तुजो मोगूय कोत्ता. जे भाशेन तुजो तूं आतां UK पावलाय, इंडिया पावलाय जाल्यार तुका हो पळयतलो चक्र, बिल चक्र पळयतलो एका कॉयनाचेर. तिंचो तुजे कडेन पावंड स्टर्लिंग, तुजे कडेन सेंट आहा. एके वाटेन आतां राजाचो पिक्चर दाखयता, दुसरे वाटेन तुका कॉइन दाखयता. सो एके वाटेन कॉइन आसत जाल्यार एके वाटेन फॉरगिवनेस सायड, फॉरगिवनेस, दुसरे सायडीक लव. Love and forgiveness are the two sides of the same coin. आयकोता येनास तूं? होय. म्हणटच तूं जेन्ना म्हणटाय दुसऱ्यांक हांव तुका बक्षिता, तूं ताका म्हणटाय हांव तुजो मोगूय कोत्ता. जेन्ना तूं कोणाक म्हणटाय हांव तुका तुजो मोग कोत्ता, हांव तांकां बक्षिता. जे ताणें म्हाका कितें केलां, वायट केलां, कितें दुखयलां, ताजेर हांव चोत्राय दवरिना. कित्याक देवान आपलो मोग म्हजे भितर ओतयला पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी होच मोग जो हांवें आपणायला, अणभवला, तोच मोग म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तेच भाशेन म्हज्यान दुसऱ्यांक भोगसणे दिवंक जाता. सोजमोलय तूं? होय. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बक्षिता, तेन्ना हांव दुसऱ्यांचो मोग कोत्ता. जे भाशेन देवान म्हजो मोग केला, आतां देव म्हाका बक्षिता. आनी जी आळकोळ आसा म्हाका पेकोणी मेळपाक, ती आळकोळ पयस जाता आनी म्हाका पेकोणी फावो जाता. आनी हांव भोगसणे दिना जाल्यार कितें जातलें? तेजे आडून उत्तले. भोगसणे दिना जाल्यार एक तर म्हाका देवाचें सगळें पेकोणी आनी सगळें बरेंपण मेळचें ना, पूण सैतानाक म्हज्या जिवितांत पदवी मेळटली, अधिकार मेळटलो म्हजें पाड घालपाक, म्हजें निसंतण करपाक आनी म्हजें सगळें म्हाका त्रासान उडोवपाक. म्हणटच आतां आमकां गरज ताका पयलो ताजो लायसन्स सामको रिवोक करून ताका सामको भायर उडोवपाक. एक पाटी ताका भायर उडयलो, आतां कोण तुजे बरोबर आहा? कोणाचो मोग तुजे बरोबर भावता? देवाचो मोग. जेन्ना देवाचो मोग तुजे भितर भावता, देवाचो मोग आनी देवाची पेकोणी तुका आतां सारको बरो कोत्ता. कळ्ळें? आतां ही सजमणी जी तुका दिल्ली, तूं आतां देवाचें उतर आयकता, ही सजमणी तुका पयली आसली ओ ना? ही सजमण आतां मेळ्ळ्या म्हाका. जेजू कारका, जेजू कारका. म्हणून तूं आतां तुजे दोळे बंद दवर आनी हे म्हजे बरोबर मागणें कर. हांव तुका तुजे बरोबर मागणें करता, तूं म्हजे बरोबर म्हूण आतां. ओके. मोगडा बापा, मोगडा बापा, हांव तुका आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दिता. हांव तुका आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आयच्या दिसा पासत, आयच्या दिसा पासत तुवें म्हाका तुज्या उतराची सजमणी दिली. तुवें म्हाका तुज्या उतराची सजमणी दिली. आयज पर्यंत हांव सजमतलों, आयज पर्यंत हांव सजमतलों की जेन्ना हांव मागणें कोत्तलों तूं म्हाका बरो कोत्तलो. जेन्ना हांव मागणें कोत्तलों तूं म्हाका बरो कोत्तलो. पूण आयज म्हाका कळ्ळें की तुवें म्हाका बरो केलाय म्हणून. तुवें बरो केलाय म्हणून. सगळी म्हजी सगळो म्हजो पिडा रोग तुजे कुडीन तुवें घेवन तूं म्हजे पासून कुडसार मेलोय. सगळो म्हजो पिडा रोग तुवें म्हजो घेतलोय आनी तूं कुडसार मेलोय. सगळी म्हजी पातकां तुवें तुजे कुडीन घेवन तूं मेलोय. सगळी म्हजी पातकां तुजे कुडीन घेवन तूं मेलोय. आनी तुवें म्हाका तुजें भोगसणें दिलाय. आनी तुवें म्हाका तुजें भोगसणें दिलाय. तुवें म्हाका पेकोणी दिल्या. तुवें म्हाका पेकोणी दिली. तुजो पवित्र आत्मो दिलाय. तुजो पवित्र आत्मो दिलाय. आनी तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी, तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी तुवें तुजो मोग म्हजे भितर ओतयलाय. तुवें तुजो मोग म्हजे भितर रिगयलाय. शी मेर नासलेलो मोग म्हजे भितर ओतयलाय. शी मेर नासलेलो मोग म्हजे भितर ओतयलाय. हो मोग ह्या वेळार म्हाका म्हज्या दुस्मनांक पासून भोगसणें दिवपाक
तयार केला. म्हज्या दुस्मानाक देखून बोगसुपाक तयार केला. हो मोग आणि हे बोगसणे जावन आसा एकूच. हे मोग आणि बोगसणे जावन आसा एकूच. ह्या वेळार जो आत्मो म्हाका बोगसूंक दिना, जो आत्मो म्हाका बोगसूंक दिना, त्या आत्म्याक हांव शिराप घालता. त्या आत्म्याक हांव शिराप घालता. हांव हुकूम घालता. हुकूम घालता. आणि म्हज्या जिवितांतलो, आणि म्हज्या जिवितांतलो, म्हज्या फामिलींतलो, म्हज्या फामिलींतलो, म्हज्या सगळ्या सोमनांतलो, म्हज्या सगळ्या सोबनांतलो, म्हज्या जिवितांतलो, म्हज्या जिवितांतलो भायर सर म्हणटा. भायर सर म्हणटा. जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान. जेन्ना थंय हांव म्हज्या मायच्या कुसव्यान जल्मलो, हांव म्हज्या मायच्या कुसव्यान जल्मलो, ते आयज पर्यंत हांव सगळ्यांक म्हज्या जिवितान बक्षिता. सगळ्या म्हज्या जिवितान बक्षिता. म्हज्या पाय मायक बक्षिता. म्हज्या पाय मायक बक्षिता. म्हज्या भाव भयणांक बक्षिता. म्हज्या भाव भयणांक बक्षिता. म्हज्या बायलेक बक्षिता. म्हज्या बायलेक बक्षिता. म्हज्या भुरग्यांक बक्षिता. म्हज्या भुरग्यांक बक्षिता. म्हज्या सासूपायक आनी सासूमायक बक्षिता. म्हज्या सासूपायक आनी सासूमायक बक्षिता. मागीर आनी कोण हा? कोण म्हणटालो तूं आतां? इन-लॉज, ब्रदर इन-लॉ, सिस्टर इन-लॉज, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन-लॉज, आउट-लॉ सगळ्यांक बक्षिता. सगळ्यांक बक्षिता. म्हज्या शेजाऱ्यांक बक्षिता. म्हज्या शेजाऱ्यांक बक्षिता. म्हज्या सोयऱ्यांक बक्षिता. म्हज्या सोयऱ्यांक बक्षिता. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी म्हज्या बायलेच्या सोयऱ्यांक पासून बक्षिता. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी म्हज्या बायलेच्या सोयऱ्यांक बक्षिता. म्हज्या दुस्मानांक पासून बक्षिता. म्हज्या दुस्मानाक बक्षिता. म्हज्या इश्टा मित्रांक बक्षिता. कोणाक? इश्टा मित्रांक. इश्टा मित्रांक बक्षिता. आनी तुजें उतर म्हणटा? आनी तुजें उतर म्हणटा? जेन्ना हांव बक्षिता, जेन्ना हांव बक्षिता, तूं म्हाका बक्षिताय. तूं म्हाका बक्षिताय. तुजें बोगसणें म्हाका फावो जालां. म्हाका फावो जालां. आनी ह्या वेळार म्हजी मिलाग्र, म्हजी पेकोवणी, तुजें सगळें बरेंपण, सगळें बरेंपण म्हज्या जिवितान म्हाका मेळ्ळां म्हणून, म्हज्या जिवितान म्हाका मेळ्ळां म्हणून हांव तुका आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दितां. हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दितां. व्हडल्या ताल्यान आर्गां, वाखाणणी, दिनवास दीत राव. चल व्हडल्या Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. दिनवास तुका जेजू. Divas tuka Jesu. Mohima tuka Jesu. Arga tuka Jesu. Hallelujah. 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 Sedoro kone kera kara krishi kera kara la la pa kone doro pasedere kene kera la la pa kana doro kore kere re 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 la la la. Krishi la 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 pa kana kare kere re re pasedere doro kore la la i re ra pashere re re. Jesus, praise the Lord. Hallelujah. Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. जेजून या वेळा संवसारान येवन ताणे कान उक्ते केले. बुड्ड्यांक दोळे दिले, चोरपाक दिले, मेलेल्यांक पुनरुज्जीवन केलो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. या म्हज्या भावाचे दोळो उजवो दोळो जेजूच्या नांवान या वेळा त्या दोळ्या कडेन हांव उलयतां, उजव्या दोळ्या कडेन उलयतां. या वेळा जेजूच्या नांवान उगड म्हणटा. Open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Lord, your life is flowing in his eyes, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Open in the name of Jesus. या भावाचे कुडीन कसलेच आळकोर आसले, कसले त्रास आसले,
कसलीच पिडा आसली कसलेच आडकोळ आसली जेजूच्या नांवान ह्या वेळार ताका पेकोनी फाव जाली आर्गां तुका जेजू आनी 3 वस तुका जेजू Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. महिमा Praise the तुका Lord. जेजू Hallelujah, hallelujah. Thank you, हालेलुया Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया इनास तुजो हात तुजो उजवो हात तुज्या दोळ्याचेर दवर उजवो हात तुज्या उजव्या दोळ्याचेर दवर आनी म्हूण म्हजे बरोबर मागणें मोगाला बापा जेजूच्या नांवान हांव म्हजो हात ह्या म्हज्या उजव्या दोळ्याचेर दवरतां आनी जी पिडा जो त्रास म्हज्या दोळ्याक आसा तुज्या नांवान हांव पयस कोत्तां ह्या दोळ्या कडेन हांव उलयतां आनी हांव म्हणटा उकोड जेजूच्या नांवान जे त्रास जाल्ले ह्या पिडेच्या वतम्यान त्रास केल्ले म्हाका त्रास केले ह्या म्हज्या दोळ्याक जेजूच्या नांवान ह्या वेळार ह्या दोळ्याक पेकोणी फाव जाल्या नेरवांक चांद्यांक टिश्यूज every part of the eye cornea pupil retina optic nerve all the nerves be loosed and relaxed and released Loose and release by the power of the Holy Spirit. And I command this infirmity to be gone. And I thank you, Holy Spirit. For healing and restoring me. For operating me. And setting me completely free. In Jesus' name. Amen. आता फकत आर्गां वाकांनी 3 वास दीत राव तुजे दोळे उकोड आता आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू 3 वास तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू तुका जेजू बाबा इनास सांग आता कितले बरो दिसला तुका आता ना ते उगडपाक मातशें हें जाता बरें तूं एक काम कर तुजी पेकोणी इज बिकमिंग अ प्रोग्रेसिव्ह हिलिंग तूं आता फकत तुका आयजूच सजमणी मेळल्या आनी तुजें मन तुका अजूनय तुका तिचो तूं एक काम कर तूं फकत थिंचर बस तुजें काम करीत राव आनी फकत इतलेंच म्हणीत राव आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव म्हजो दोळो सारको बरो जालो आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हजो दोळो सारको बरो जालो तूं इतलेंच म्हणीत राव आनी तुजी जी पेकोणी आहा ती प्रोग्रेसिव्हली तुजी पेकोणी ऑलरेडी जाली काबार जाली तूं कांय ताचेर कसलोच दुबाव दवरी नाका तूं फकत आर्गां आनी वाकांनी 3 वास दीत राव आनी तूं पळयतलोय की दीस जाता म्हणसर फाल्यां उठ्ठा म्हणसर तुजो दोळो सारको उक्तो जातलो आनी फुडल्या बुधवार दीस जेन्ना तूं येतलोय तूं हांगा गोवायकी दितलोय की तुका तुजो दोळो सारको बरो जालो Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. तुजी पेकोणी ऑलरेडी बरी जाली देवान तुका पेकोणी दिली इट्स ऑलरेडी फिनिश पूण ते मॅनिफेस्टेशन जावपाक तूं फकत आर्गां वाकांनी आनी 3 वास दीत राव इतलेंच म्हणीत राव म्हणनाका जेजू म्हाका बरो कर म्हणनाका फकत म्हण आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हजो दोळो बरो जालो आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हजो दोळो बरो इतलेंच म्हणीत राव
कोण तुका Praise विचारता जाल्यार को हा तुजो दोळो तोच म्हण नाका बरो जालो म्हण सांग जे तू बावट दोताय तितलेंच म्हणीत राव आनी तूं पळय आयज दीस जाता म्हणसर फाल्यां रातभर जाता आनी उठ्ठा म्हणसर तुजो दोळो सारको 9 पासून जातलो आनी फुडल्या बुधवार दीस तूं गोवायकी ह्या जाग्यार दितले जेजूच्या नांवान. Thank you, Okay? Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you, Thank brother. you, brother. Jesus Praise Christ. God. Okay. Yeah. Yeah. Praise God. Ani kon ha? Praise God. Thank you, Jesus. Okay, close Korea, no? Jesu karga. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God, brother. Close Korea, no, brother. Praise God. Close Korea. Yes. Okay, okay. Arga tuka Bapa. Arga tuka Jesu. Arga tuka पवित्र आत्म्या. या वेळा पासत या दिसा पासत तुका अर्गा मोहिमा आणि दिनवासी शिकवणे पासत पवित्र आत्म्या. बापा तू सगळोच मोग आणि हो शिमेर नासलेलो मोग तुवें पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजांनी ओतला. ज्या दिसा आम्ही जेजूक आमचो सोमी दोनी आणि सोडवणदार म्हूण मानला. तुका अर्गा बापा. तशेंच बापा तू सदांच आमचो मोग कोत्ताय. तुझे उतर सांग तू आमकां केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना बापा. आनी हो मोग बापा दुसऱ्या सवे वांटूंक आनी आमी ह्या मोगा वरवीं जोयतीवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्या आमकां आदार कर. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God.